हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? सदमाना तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि हांव या बरो. आणि आता आम्ही येते गोंया जाली 11:30. आज मातशें लेट भायर सरलो मातशें एक कडेन वचपा. आणि हांव सद्या म्हगे फ्रेंडागे गाडी घेना, फ्रेंडागेली गाडी घेवन हांव मातशें थंय भायर सरता. ते आतां हांव वयता वेर्ना. ऑलमोस्ट हांव पावत येयला. हांवें पयलीं काडूंक ना, मागीर आतां स्टार्ट केला हांवें ब्लॉग. आजचो ब्लॉग मातशें लेट स्टार्ट केला आजचोय बीन, कित्याक हांव मातशें लेट उठलो सकाळीं. सो ताका लागून मातशें लेट हें करुया म्हणून. सो आतां थंय वयता, आतां थिंगा वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां परत पावलो घरा कडेन आनी म्हाका आतां आमकां भायर सरों जाय. दिसलें पुरो आतां दिसा तेशी नाचत रावंक पडटा. आनी आतां तें येयले त्या दिसा पास येसलो काळो कोना म्हणजे तोंड कडेन मातशें रावलो आसतलो, कित्याक भोंवता आहा न्ही ताका लागून. आनी पास ते काळो कोन आहा. आतां सद्या पॅन्ट घालून वयता आनी जॅकेट ते पोंदा घालून दवरल्या. आतां म्हाका वचूं जाय राय. आनी तुमकां खबर आसतली म्हगेलो तो फ्रेंड आयवन गोंया येयलो आहा म्हज्या पयलीं येयलो तो, आनी तो थिंगा राई रावता. सो मेळटा जाल्यार ताकाय जाप करता आनी तुमकांय दाखयता. तुमी ताका चोयलो नासतना जायते तेंप जालो, म्हगे हेजे चोयलो नासतलो. सो तो मेळटा जाल्यार दाखयता तुमकां. आनी आतां ते सद्या घराक आहलो ते घरा कडेन ते. आनी आतां वयता आतां वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. कित्याक म्हाका न्ही ही बायक चलयता आसतना त्रास जाता काडपाक, मोटो व्लॉगिंग करपाक. आनी ते म्हगे बायलें ते ऑपोजीट आहा म्हगेलें हें मातशें मॅस जाल्लो आहा, हें मातशें क्लियर करपाक जाय. आनी हिंगा मातशें आतां ते लायटी कार येयलोले ते सोर मारपा लायटी हें मारपा येयलो. सो ताका लागून हिंगा मातशें मॅस जाल्लो आहा. तें मागीर कोन्न दाखयता तुमकां. आतां वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां हांव मातशें थिंगसान येयलो आनी आतां मातशें ते चांदोर येयलो आनी फाटल्यान चांदोर इगर्ज दिसता पडटा तुमकां ते इगर्ज. आनी आतां येयला हिंगा आयस्क्रीम शॉपार आयस्क्रीम खावपाक. कित्याक आयस्क्रीम खावपाक रूच येयलो अशी, ताका लागून आयस्क्रीम मारपा येयला. आनी एक म्हणल्यार म्हगेली भयण आसा ताका लागून ते बदलेन येता खावपाक. ते हाडटा म्हणटालें बट मागीर म्हाका जाय म्हणून हात जाप हांव व्हरपा येयला. आतां ते सद्या चांदोर ते हा बायक घेवन आतां मोटो ब्लॉग करूं जाय. सो मोटो ब्लॉग हिंगा कोतलो, बट मातशें म्हाका केसां मातशें हें ना न्ही, गोप्रो ना म्हाका कडेन. सो म्हाका तें शूटिंग काडपाक त्रास जाता म्हूण ताका लागून हांव मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट केलो ना सद्या. बट हांव कोतलो, तुमकां दाखयतलो. आनी ते आमगे चांदोर इगोर्जी थंय. आनी हांव वयता सद्या खायलां हें खायलां फुडो येयलो हांव तें खायना. आनी आतां वयता हांव परत घरा वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां घराक वचून मागीर मेळटा. आतां हांव थंय सद्या फेरी येयलो आहा शिरवाडी आनी ती फेरी शिरोडा आनी हिंगा आहा ती ते सायड शिरोड्या. म्हाका ते सायड शिरोडा वचपा जाय. सो ताका लागून हांव ते आतां सद्या आहा फेरी थंय. आनी तेशी आतां ते सायड वयता आनी उदक न्ही मातशें सुकलो आहा आतां थंय. आनी सद्या फेरी आजून कोण ना. म्हाका आतां म्हाका एक अर्दो तरी वयतलें फेरी सोडपाक. कितल्या सुटत ती खबर ना, कितू टायमान. बऱ्या टायमार सुट्टा दिसता म्हाका ती. आनी ते हिंगा हे सायडीन उदक आसा थंय चिकलां आहा. आनी हांव ती बायक दोन आतां थंय ही बायक घेवन येयलो आहा. थंय ही बायक घेवन येयलो आहा. आतां ती म्हगे थिंगा दवरलो आहा ताका लागून. सो आतां पावला म्हगे ते कोळशायला बरें येयलो. सो आनी हिंग न्ही ते थंय बरी रजलो येयलो हाय रस्त्या सायडीचेर बरी दिसताय थंय. ते आख्खी रजलो येयलो आहाय ते. आतां पयर तें ती हेका काडले आसतली दसऱ्याक तेंगे कितें आहलो न्ही तें तेंगे आख्खें रोयलो आहाय थंय. थिंगा ते सायड आख्खें रोयलो आहाय. भेंडे रोयलो आहाय.
तशें म्हाका भितर वचपाक मेळना तें खंयच्या वयता ती म्हाका खबर ना भितर ताका लागून हांव भितर वचना आनी आतां उडो मातशा वत येतालें वत आहलोलें मातशें आनी आतां तो पासान आमको काडूक केला आनी म्हाका आमकां परत घरा पावूंक जाय बट आतां गारूच्या सकट गाडयेन वयतलो मागीर तसलें खबर एक कडेन वयता हांव अर्दा आसा दुसरी गाडी चेंज जाता गेली मागीर तिसरी कडेन तिसरी गाडी चेंज जाता एक तसलें खबर करूंक पडटा म्हाका सो आतां चयता कितल्या पावता तो घरा आनी कितल्या वयता तो आनी मातशें रावन भायर सरता कित्याक पावसूय कितें कोत सो ताका लागून काळोख कोना आयिल्ले ते दिसा पास आतां मातशें ते मातशें मेळ्ळा आज मातशें आज तरी मातशें पास उणो आहा सो ते आनी आहा ते हांव हें शिरोडे आख्खें शिरोडे थिंग तेंगे सकयल पासून थिंग कितें कुळागर आहा तेंगे लाकेश खंय आहा बट ते नेक्स्ट टायम येता तेदो दाखयता तुमकां कित्याक थिंग सकयल आज गेले आख्खें किम जाता म्हाका कित्याक लेट टायम जालो न्ही ताका लागून सो ते हांव दुसरे फावट येता नेक्स्ट टायम दाखयता सकयल ओके सो आतां आमी येयलो आहा शॉपिंगाक बागेतर आतां मुगे घोट येयलो म्हणटा तो मुगेलो घोटचे आनी ताका आतां ताका न्ही थोड्योश्यो वस्तू शिकयता सो म्हजे बार शिंगड्यो त्यो न्हिदता आसतना घालता त्यो सकाळ न्हिदताच्यो त्यो तेज्यो शिंगड्यो आनी मागीर अशी म्हणटाय सो आमी 2 वर्सांनी ट्राय करता तेदो तुका टेस्ट मेळटलो तें घेवपा दिसलो वचपाचें आं आनी कितें जाय तुका आनी कितें कळो तें हें दोके येव बायलांक येव ते आतलो वचना ते चोरांक येयली बायलांक येव सो काजार घालून ते हाडूंक पडटा रे काम करूंक पडटा न्हू केन्ना सांगता हांव दाखोवपा न्हू हे सांग म्हणटाय सांग चाव घेताय ते गाडूचे हितून गाडूचे आनी कितें जाता हें ते हॉटलाचें दूद तुका ते जग म्हणटाय तेका हें काटींग बोर्ड आनी आमगे शॉपिंगान जावपा हितून आतां आमी शॉपिंग करता आनी मागीर वयता आसतना मेळटा तुमकां जमता आतां आमी ते हापायले बेलपुरी आतां ते आमगे तो बेलपुरी करताय पहिले पानीपुरी देवा पहिला एक प्लेट हाँ एक प्लेट पानीपुरी 2 प्लेट कर पानीपुरी आतां तो कोता आमकां पहिले पानीपुरी मागीर तेको गोबी एक प्लेट उरलो आहा मागीर गोबी आनी मागीर बेलपुरी खावपाची सगळें खावपाचें हाजें एकूच दिसा हांवें काबार करता नाचोय आं शेवपुरी म्हणटाय न्ही आनी कितें खावपायलें आमी एक सुका एक पुरी जाय हे म्हणटाय हितून मरे उदक घाताय मरे आनी सोडा घालून बेलपुरी भाशेन खावपाक बरो लागता पूण तें न्ही तुका आतां बरें न्ही तुका आनी 1-2 वचना ओके पयलीं हांव आनी आसतना आमी खाताय उदक कितें आहा रे रे कित्याक काट रे लेस आहा गो रुच येयली आमगे तेक पासून रुच येयल्या ते रुचीन तो आवडता गेला तेका दिता फोन आमाम कर थंय तो आमगे लोक खातलो आमाम कर थंय तो खाता आमगेलो आमाम कर गुड बाय मीडियम राव हां मीडियम बंद कर सो आतां ते बेलपुरी बी खायन जाली तांकां पावयलें घरा आनी हांव उडोवन शिरोड तांकां हाडपाक गेलोलो तो मुगे घोडचे हाडला आनी तांकां थिंगा राय हाडपाक गेलोलो सो तांकां आतां थिंगा पावयली आनी आतां हांव ते कारो घेवन घरा वयता कित्याक हेका लागून पावस कितें कोता असो ताका लागून हांव सद्या मुगे बायक काडलें आनी थिंगा दवरलें आनी थंय कार घेवन आतां घरा वयता आनी सकाळ मागीर येतलो रिटर्न करूं हाल मागीर आनी कडेन त्या रातीको ती म्हाका तापोवपाक लागली बायक चलयनाका म्हूण सो ताका लागून हांव थंय कारू घेवन वयता घरा आनी आतां पावलो थंय मायंड पावलो सांकड्यार सकयल गांधी रोडार वयताय थंय आतां थिंग तो गांधी रोड बी म्हणटाय तो थंय सद्या हिंगा रस्त्या लायटी बी कांय नाय रस्त्या लायटी कांय ना थंय हांव थंय वयता
हिंग रस्त्या आंब्या बाय काय रायटी पडना ताका लागून सायडीक कांय दिसची पडपाना तुमकां आतां हो गांधी रोड ते सायडी आतां गांधी रोड म्हणटा तो हिंगा आनी हांव ते आतां वयता घरा आज सद्या हांव वयता घरा आनी मागीर घरा पावलो म्हणटरी मेळटा तुमकां आतां पावलो घरा पावोन बी न्हांवलो आनी आतां इश्ची कर एक म्हाका क्वीट बरो दिसलो सो हांवें तो हाडलो सो आतां तो चिकलेला हिंगा इश्कूल लावपाक सो आतां हांव लायता हिंगा सो तुमी म्हाका सांगा बरो दिसता हांव कितें सो आतां हांव तो लायता आनी तो डायरेक्ट गमा तेका तो फकत काडपाचो आनी थिंगा स्टीक करपाचो सो आतां हांव काडटा पयलो दाखयता तुमकां पुरा न्हिदलो बँड आता ते एक पीस मारला आणि ते आम्ही टाकल्याचे त्याची बटरफ्लाय उरलो आहे सो आता ते बटरफ्लाय लायता मुगे कॅमेरामॅन ने लॉजाता उलोवपाक मुगे कॅमेरामॅन दिता पूण कोण लागतलो तो मुगेलो कॅमेरा वुमन तो मुगे कॅमेरा वुमन तो ते लॉजे अक्कल आमगेली मातशें एक दोन दीस आनी 2-3 दिसां म्हळ्यार ती व्लॉग स्टार्ट कोतले पण एंड हांव कोतलो नाचय तुमी आनी हे मात हरस्ते ते नाका सो फायनली मुगेलो तो जालो रेडी इश्टी करमान आनी तुमकां लायक जाला जाल्यार म्हाका मातशें कमेंटा सांगाय बरो आहा ओके जाल्यार हांव मारपाक कित्याक एक्चुअली तो उबो आसलो सो तो मुगे तकलेन मातशें क्रॉस करून मारला आनी तुमकां जर तर तो लायक जालो जाल्यार मारतो हांवें जाल्यार एक मोगान लायक मारा मुगे चॅनलाचेर कोण सबस्क्रायब करना तो सबस्क्रायब करा मुगे चॅनल कळ्ळें न्ही आतां हें मारला सो आतां फाटसो ते ओके आहा सो तुमगेलें म्हाका ओपिनियन सांगाय कितको दिसता तो बरो दिसता हांव कितें तो आनी मुगेले कॅमेरामॅन गेले आतां धांवले ते लजा काल आमगेली आनी आतां न्हांवल बी हांव आनी जेल ना अजून जेवण सिजत दिसत म्हाका भायर टायम जालो आमगे मातशें जेवण लेट सदां आमगे सदां लेट जेवण आमी बेगीन जेयनाय घरा पावल्या सो आतां चोयता जेवणा कितें केलां तें जेयता आनी मागीर चोया मागीर दाखयता तुमकां जेवणा कितें तें आनी आतां हांव थंय येयलां जेवपाक आनी आतां म्हाका जेवण घायना म्हळ्यार कितें कितें घायलें तें चोया आनी कशें करून घायलें तें चोया ही बिरयानी ओके ओ रायस ओ कॉलीफ्लावर इथे आमलेट पिक्कल आनी तो रायता आनी गायला आनी ती बिरयानी ग्रेवी आसा ती गायला आतां कितें पोस गेलो तो ते आमगेले न्ही आज मुगेलें जेवण हेंच आतां हांव जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां हें म्हाका दिसना की काबार जाता म्हणून म्हाका बट इतलो हांव ट्राय करता ओके सो आतां हांव जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी आतां सद्याक आमगेली ना टी सो तेका लागून ते लॅपटॉपाचेर हांव पिक्चर चोयता सो आतां हांव हेजे एक पिक्चर चोयता पिक्चर खंयच्या बरें तो या पिक्चर खंयचें पिक्चर यूट्यूब एस कोण आनी कोण शॉर्टकट जो शॉर्टकट कोणाक खबर आहा जाल्यार म्हाका मातशें सांगाय कित्याक म्हाका शॉर्टकट खबर ना ते तियात्र आहा कोंकणी हें चोयता आनी जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां आतां जेयलो बीन आनी आतां टायम जाली
ते कडे दिसते पडले हो पण तुमकां टायम जाले 1:30 जाले टायम आनी आतां वयतलो न्हिदपाक कित्याक सकाळचा बंद मातसो टायर्ड आसतालो आसा न्हीद पडटा सामकी आनी व्हिडिओ एडीट करपाच्यो सो व्हिडिओ हांगा काबार करता आनी सद्दां तुमकां म्हगेलो व्हिडिओ लायक जालो समज आनी जर तुमकां म्हगेलो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार एक लायक मारा आनी चॅनलाची प्लीज सबस्क्रायब करे सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ एंड राईट सेफ टाटा बाय बाय गुड नाईट